दीस मंगळार, ऑगस्टाची 12 तारीख 2025. पहिले वाचप द्वितीनियम पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 31 वळ 1 तावन 8 पर्यंत. मोइजेन सगळ्या इस्रायेलाक ही उतरां सांगून जाल्ले उपरांत ताणें तांकां म्हळें, म्हाका आतां 120 वर्सां प्राय जाली आनी म्हाका हांगा थंय वचूंक कश्ट मारतात. त्या भायर सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं ही जोर्दान न्हंय उतरून वचोनाय. सर्वेस्पर तुजो देव आपुणूच खुद्द तुजे मुखल्यान उतरून वतलो. तसो तुजे मुखार ह्या राष्ट्रांचो नाश करतलो आनी तूं ती तुजे अधीन करतलोय. सर्वेस्परान सांगिल्ले प्रमाणे जोशवाय तुमचे मुखल्यान उतरून वतलो. जशें सर्वेस्परान आमोरिताच्या रायांचो, सिहोनाचो आनी ओगाचो आनी तांच्या देशाचो नाश केलो, तशें तो ह्या राष्ट्रांचो नाश करतलो. देखून सर्वेस्पर तांकां तुमचे अधीन करतलो तेन्ना हांवें तुमकां दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे तुमी तांकां करूंक जाय. धैर्य घेया आनी थेर रावा. तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सोवें वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. उपरांत मोइजेन जोशुआक आपयलो आनी सगळे इस्रायल परचे हुजीर ताणें ताका सांगलें, धैर्य घे आनी थेर राव, कित्याक तुवें ह्या लोकांक सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हूण बसयल्ल्या त्या देशाक व्हरूंक जाय. सर्वेस्परच तुजे मुखल्यान वतलो. तो तुजे सोवें आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 32 3 तावन 4 7 8 9 आनी 12. श्लोक. सर्वेस्पराचें दायज ताची परजा. सर्वेस्पराचें नांव हांव परगट करतां. वसा, तुमच्या देवाची वडवीक गाजया. तो आमचें खडाप, ताचें काम संपूर्ण, कित्याक सर्व ताच्यो वाट्यो न्याय नितीच्यो. श्लोक. सर्वेस्पराचें दायज ताची परजा. पुर्विल्ल्या दिसांचो उगडास कर. उतरन गेल्ल्या काळांची वर्सां मनांत हाड. तुज्या बापाय लागीं विचार, तो तुका शिकयतलो. तुज्या मालगाडे लागीं विचार, तीं तुका सांगतली. श्लोक. सर्वेस्पराचें दायज ताची परजा. जेन्ना सर्वेस्परान जनांगांक तांचें दायज दिलें, जेन्ना आदामच्या भुरग्यांक ताणें विंगड पंगड केली, तेन्ना देवाच्या ह्या भुरग्यांची संख्या पळोवन गांवाच्यो गडी ताणें थारायल्यो. श्लोक. सर्वेस्पराचें दायज ताची परजा. पूण सर्वेस्पराचें दायज म्हळ्यार ताची परजा जाकोबाचें घराणेंच ताचें दायज म्हणून लाभलेलो वांटो. सर्वेस्पर एकलोच ताचो पालक, पोशक, ताचे सोवें ना दुसरो परको देव. श्लोक. सर्वेस्पराचें दायज ताची परजा. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. म्हजी जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हज्या लागचीं शिका, म्हणटा आसो मी, कित्याक भोळ्या आनी कळत्या काळजाचो हांव. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 18 वळ 1 तावन 5 वळ 10 आनी वळ 12 तावन 14 पर्यंत. त्या वेळार शीस जेजू सरशी येवन विचारी लागले, सर्गींच्या राज्यांत सक्टावरणी व्हड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदीं उबी केलें आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या खरीत सर्गींच्या राज्यांत रिकचे नात. जो कोण आपणाक खालतो करून ह्या भुरग्यां बरी जाता, तो सर्गींच्या राज्यांत वर्ततो जातलो.
आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्यांक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सैद्य पर्वा करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गी तांचे दूत सर्गीच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात. तुमी कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हूण चिंतया. तांचे मदलो एक बकरो सणून वसत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सणून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसोना, आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतच हांव तुमकां सांगता, सांडून वसनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोष पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनये म्हणून तुमच्या सर्गीच्या बापाची खुशी. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, कोणाकी हेरा मुखार कितेंच ल्हान जावंक नाका. आमकां कितें तरी कळीत नातिल्लें हेरा सांगाता विचार करूंक कश्ट भोगतात, कित्याक हेरान तावन शिकाजे म्हणलें अहम आमच्या खालतेपणाक आडखळ जाता. ल्हानविकाय दुबळ्याचें व्हडपण. केन्ना आमच्या लागीं कितेंच ना तेन्ना अहम बाग वता. थोड्यांक ही सलवणी तर जाय की ही जिवितांत आपणावची देख. जो कोण देवाचे आल्तारी मुखार दिंबेर पडटा तो कोणा मुखारय उबो रावंक शकता. जेजू ल्हाना भुरग्यांक सारकें जावंक म्हणजे भुरग्यां तें आसचें नेणटेपण, भोळेपण आनी सताचें नितळ जिवीत जियेल्ल्या शिवाय सर्गीचें राज आपणावंक साध्य ना म्हणटा. आम्हा मनशांक आसची एक बंदड म्हळ्यार हांवपण वा हांवूंच सारको म्हणलें चिंताप. हाचे तावन सुटका जोडचे तर आमचे मदें हेरांक समजोवचें बरें काळीज आसाचें. जेजू बरो गवळी सुकोन गेल्लो बकरो परत मेळटना जाल्ल्या संतोशाक सरी करून आमी ताचे सारके जावया.